dedicated quota for state of Goa. Thanks to then Honorable Defence Minister and present Honorable Chief Minister of Goa, both these issues are sorted out effectively. I take this opportunity to wish NIT Goa all the very best in all their future endeavor, and we hope the real purpose of establishing NIT Goa will be effectively served in the years to come. कार्यावळीक कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफासी येवन सरकाराच्या यत्नांची तुस्त केली. NIT ही आमच्या कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युन्सीक येता आनी ते पेपर आज हँडलिंग केल्यात. हांव पयले सुवातेर शाबासकी दिता गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, सीएमान फुडाकार घेवन ही NIT ही पयलीच फावट जी आमच्या गोंयांत ही कुंकळ्ळे शारान येता. बाब राजनान आमचो आदलो आमदार ताणें जायतोच NITक लागून काम केलां. जे पेपर वर्क it is not easy to acquire the land. So many difficulties coming to get the land. Construction is not a big issue, but to get the land is very difficult. जमीन सुवाधीन करपाच्या सुवाळ्याक आदलो आमदार राजन नायक आशिल्लो. ओनर्स म्हणजे बरे आयले त्या जमनीचे एक सोशेरिया ते गांवकारीश एक वेरोडा रानोल्फ कुतिन्यू आनी तिसरो ओनर मारियो मोरायस, आनी तांणी सांगलें की आमी NIT जागो दिवपाक तयार आसा म्हणून. हाजे पयलीं 2010 खूब ओपोज जाल्लो, पूण हांणी दिता म्हणटकीर हांवें तेन्नाचे मुख्यमंत्री म्हणजे बाब मनोहर पर्रीकर हांचे बरें व्हेलें आनी पर्रीकरान एक हाचेर ताणें घट धरलें आनी सामको म्हाका सपोर्ट दिलो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.